नमस्कार येवकार अविनाशोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रदूषणा वयल्यान दिल्ली गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे ट्विटर वॉर गोंयांत कोल हब करनाकात केजरीवालाचो सल्लो। सावंत म्हणटा केंद्र राज्याची केस्तांवां लावंक नाका, सल्ले नाका दिल्लीचे प्रदूषण पळय। रेल्वे डबल ट्रॅक खंय हायग्रेड मिनाक फक्त कोळशाक न्ही, दूधसागरा लागसार 3 किलोमिटराचो रेल्वे बोगदो करून हजारांनी झाडां साल्वार करपाचो प्लान, पावसकार उलयलो। कोळसो डबल ट्रॅकाचे प्रकल्प गोंयांत हाडल्यात काँग्रेसीन, आंदोलनाचो नैतीक अधिकार काँग्रेसीक ना। सार्दीन कामतीचेर बीजेपीचो फोग, कोळशाचे आंदोलनात एनसीपी वाले तेकले। एमपीटीच्या मुरिंग डॉल्फिन नंबर 2-3चेर 31 डिसेंबर मेरेन 1.2 मिलियन मेट्रिक टन कोळसो हाताळूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय, कोळसो गोंयच्या गोंयांत वापरपाची अट। कोविडाचे परिस्थितींतल्यान अर्थव्यवस्थेक नेट दिवंक केंद्रान आत्मनिर्भर रोजगार पॅकेज 3.0 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाहीर केली। 2,65,000 कोटीची पॅकेज। 5 महिन्या उपरांत पहिलेच खेप गोंयांत एकूय कोविड मरणाची केस ना। कोरोनाच्या महामारीत आता मेरेन 656 दुयेंती गेले, सध्या 1700 एक्टिव्ह केशी, प्रमाण देंवता। आणि युरी आलेमावाचो गोवा फॉरवर्ड पक्षांतल्यान राजीनामो। गोवा फॉरवर्डान कुंकळे गोवा फॉरवर्ड पार्टीची ब्लॉक कमिटी केली बरखास्त। युरी आलेमाव परत काँग्रेसीत वचपाची शक्यताय। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे ट्विटर वॉर। गोंयकार आणि आपाचे कार्यकर्ते कोळशाआड झुंजतात। गोयचो कोल हब जावंक दिवचे न्ही म्हूण केजरीवालान ट्वीट मारलें। ताचेर मुख्यमंत्री सावंतान दिल्लीचे प्रदूषण वयर काडले। तितल्यान दोगां मदीं ट्विटराचेर आरोप प्रत्यारोपाची जुगलबंदी। ट्विटरा वयली शाब्दीक चकमक राज्य आड केंद्र राजकारणाचे आर्गुमेंटा मेरेन पावली। स्पेशल रिपोर्ट। गोंयकार आनी आपाचे कार्यकर्ते गोंयांत कोळशा आड आनी मोल्याच्या प्रकल्पा आड झुजता आनी सरकार FIR घालून फोर्सान आंदोलन चिड्डूक सोदता म्हूण चांदर दावर्लेच्या रातया आंदोलना उपरांत केजरीवालान गोंयच्या सरकाराचेर निकतेच एक ट्वीट मारले। मुख्यमंत्र्यान मिडियाचेर केजरीवालाक जाप दितना दिल्लीचे प्रदूषण आनी कोविड वयर काडलो। दिल्लीचे प्रदूषण कंट्रोला भायर पावला। गोंयचो हुस्को करचे परस केजरीवालान दिल्लीच्या प्रदूषणाक उपाय करचो म्हूण जाप। केजरीवालान ह्या जापे उपरांत प्रमोद सावंताक कोर्ट रिट्वीट मारलो। गोंय आनी दिल्लीच्या प्रदूषणाचो प्रश्न ना, दोनूय राज्यां आपल्याक लागींची। एक देश म्हूण देशांत खंयच प्रदूषण आसचें न्ही म्हूण वावुरया म्हूण केजरीवालाचे ट्वीट। मुख्यमंत्री सावंताची ताचेर जाप। प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल, गोंयांत प्रदूषणाचो इशू आसचो न्ही म्हूण आमी वावुरता। आमचे राज्य प्रदूषण मुक्त आसचें म्हूण सरकार काम करता। दिल्लीकारांकूय आपल्या राज्यांत हीच अपेक्षा आसतली। हाचेर केजरीवालान परते ट्वीट मारले। गोंयचे लोक मोले साल्वार करूंक झुजतात। केंद्र सरकार हो प्रकल्प गोंयचेर मारता। मुख्यमंत्री सावंतान गोंयकारां बरोबर उबे रावचे आनी केंद्राक न्हयकार दिवचो। गोंयाक कोल हब करचो न्ही। केजरीवालाक ताचेच भाशेन मुख्यमंत्री सावंताची जाप। डबल ट्रॅकिंग हो नेशन बिल्डिंगाचो भाग। मोल्याक धोको ना, ते आसा तशे उरतले हाची जतनाय घेतले। कोळशाचो हब जावचो ना। केंद्र आनी राज्याची केस्तांवां लावंक एक्सपर्ट आशिल्ल्यान तुज्या सल्ल्याची आमकां गरज ना। केजरीवालान हाचेर परत जाप दिली। म्हजो सल्लो आयकुपाची गरज ना, मात लोकांचो आवाज आयकुचो। गोंयकारांक आपल्या राज्या खातीर उलोवंक अधिकार ना। गोंयकारांच्या आवाजा परस केंद्राचो हुकूम मोठो काय म्हूण केजरीवालचो मुख्यमंत्री सावंताक प्रश्न। मुख्यमंत्री सावंतान केजरीवालाक जाप दिली। आमचे कान आनी पांय जमनीर आसात। राज्या आनी केंद्रा मदीं फूट घालपाचें तुजें राजकारण बंद कर। आमी एक देश। इतल्याचेर हे ट्विटर वॉर सध्या तरी बंद जाला। रेल्वे डबल ट्रॅक खंय हायग्रेड मिनाक फक्त कोळशाक न्ही, दूधसागरा लागसार 3 किलोमिटराचो रेल्वे बोगदो करून
झाडां साल्वार करपाचो प्लान. PWD मंत्री पावसकार प्रुडंटा कडेन उलयला. रेल्वेचो डबल ट्रॅक मिनाचे ब्लेंडिंगाक हायग्रेड मिनाचे येरादारीक म्हत्वाचो म्हूण पावसकार सांगता. पावर लायनीन 400 किलोवॅटांतली 220 किलोवॅट पावर खंय गोंयाक सप्लाय जातली. इन्फ्रा प्रकल्प खंय गोंयाक म्हत्वाचे. तामनार प्रोजेक्ट पावर सप्लाय 400 किलोवॅट डबल ट्रॅक रेल्वे आणि नॅशनल हायवे 4 लेन आणि गोंयच्या हिता खातीर हे प्रकल्प आसा. आणि तामनार पावर सप्लाय 400 किलोवॅट थंय एक सबस्टेशन येतलें आणि थंयच्यान मागीर ती 400 किलोवॅट सबस्टेशन जावन मागीर 220 किलोवॅट ते बाकीचे हितूर गोंयाक सप्लाय जातलें. ते विलेजरांक 24 hours पावर सप्लाय त्या मोल्या. जॉब जे आसा जॉबाचो विशय जो आसा, जे प्लांटेशनाचो विशय आसा, जे तेंचे तामनार जो एजन्सी आसा तेंचो CSR एक्टिविटी आसा तेणी त्या गांवांक करता म्हटल्यार. आनी हे तिनी प्रकल्प जावपाची गरज आसा. गोंयकाराक पयस धरून हो प्रकल्प कंप्लीट करचो ना. गोंयकाराक विस्वासाक घेवन जे जे वाठारांतल्यान हो प्रकल्प येता, तिनी प्रोजेक्ट जे जे वाठारांतल्यान पास जाता ते लोकांक विस्वासाक घेवनच हो प्रकल्प फुडें व्हरतले. हांगाच न्ही, गोंयांत साकून हॉस्पिटल जी जिंदालची इंडस्ट्री आहा थंय म्हटल्यारच न्ही, अख्ख्या हिंदुस्तान भर सिंगल ट्रॅक आसा ते डबल ट्रॅक करता. डबल ट्रॅक जावप म्हटल्यार फाल्यां आमची पॅसेंजर ट्रेन बी सुरळीत वयतल्यो. बाकीचे आमकां आतां मायनिंगाकच फुडें आतां आमचे फुडें रिस्टार्ट मायनिंग जावपाचें आसा. मटेरियल जे आयरन ओर मटेरियल आसा लो ग्रेडीचें आसा, तेका ग्रेड वाडोवपाक आनी हाय ग्रेडचें मटेरियल हॉस्पिटल कर्नाटकाक मेळटा. ते हाडपाक ब्लेंडिंगाक जाय पडटा आमकां. तेन्नाच आमचे एक्सपोर्ट जो आसा ते घट जातलें. नाल्यार आमच्या लो ग्रेड मटेरियलाक तशें मागणी ना. तशें आमी लो ग्रेड मटेरियल एक्सपोर्ट करीत रावत जाल्यार फुडें तेंय बंद करतले घेवपाचें. कोळसोचो विशय आसा तो आमचो मुख्यमंत्री आनी केंद्र सरकार हेजेर लिमीट हाडटले हे डेफिनेटली. रेल्वेचो जो प्रोजेक्ट आहा पळय न्हू, ते डिझायन चेंज करून कितें तरी खुबशीं झाडां वाचोवंक जाता. वॉटरफॉल जो आसा दुधसागर वॉटरफॉल थंय तेणी एक आमच्या मुख्यमंत्र्यान सजेशन दिलां कितें थंय एक बोगदो करून जवळ जवळ 3 किलोमिटर हो बोगदो आसचो. आनी जो एक्झिस्टींग रेल्वेचो ब्रीज आसा दुधसागराक थंय साकून 120 मीटर भितर आसचो. ते बोगदो आसल्या कारणान 3 किलोमिटर झाड कापपाक पडचें ना. जिंदाल अदानी खातीर कोळसो डबल ट्रॅकाचे प्रकल्प गोंयांत हाडल्यात काँग्रेसीन. तांकां आंदोलनाचो नैतीक अधिकार ना म्हूण BJPची जाप. सार्दीन आनी कामतीचेर BJPच्या प्रदेशाध्यक्षान फोग काडलो. रेडीमेड आंदोलनांनी घुसून बॅनर दाखयतात म्हूण काँग्रेसीचेर तोमणो. मजगतीं NCP कोळशा आड आंदोलनांत तेंकल्या. स्कुलाच्यो क्लासी सुरू करूंक NCPची हरकत. कोळशाचो विशय घेवन सगळ्याक फिरतात, कारण हेंच्याच तोंडाक लोकांनी कोळसो भाजपाची गरज आसा. हांकां खबर ना हो कोळसो हाडपाचें काम ह्याच लोकांनी केल्लें आसा. JSW आसत, अदानी आसत, ह्या लोकांक ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तेन्ना गोंयांत नासलें, हे मोठ्या प्रमाणात कोळसो हाडपाचें काम ह्यांच्या सरकारान केल्लें आसा. रेडीमेड आंदोलनान वयतात आनी हळूच आपलो हे काडटात फ्लॅग वयर. मागीर कोण तरी येता आनी फ्लॅग सकयल दवर म्हूण सांगतात, कारण हांकां तो फ्लॅग घेवन तें आंदोलन करपाचो अधिकार काँग्रेसीक ना. डबल ट्रॅकिंग जें आसा तें सार्दिनान ज्या वेळार MP आसलो त्या वेळार पास करून हाडिल्लें आनी दिगंबर कामतीन असेंब्लीन गोंयच्या असेंब्लीन तेंचें अभिनंदन केल्लें. इतले मजगती NCP आता कोळशाड आंदोलनाक तेंकल्या. आमगेले NCPची सांगो फूल सपोर्ट लोकां आसतलो. कोल आमकां गोंयांत नाका म्हणजे जो पड येता आनी हिंगा हाब करूं सोदता तो आमी करून दिवपाचें. की हे कोल आमकां नाका. आमी जेन्ना जे आमचो लोक भाव जे उठलेले आसा हे कोल स्टॉप करपाक, तेंच्या बाराबर तांकां आदार दिवपाक, तांकां मदत करपाक आमी तेंच्या बाराबर आहा. 10वी आनी 12वेच्या स्कुलांक सुरू करूंक NCPची हरकत. कांय राज्यांनी क्लासी सुरू केल्ल्यो. थंय खंय भुरग्यांक बाधा जावन कोविडाच्यो केशी परत वाडल्यो. तर स्कूल्स हे स्टार्ट जाले 10th आनी 12th जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम जातले अशें दिसता. आनी मुगेले मागणी आवय बाबायक एक वर्स तरी पिड्यार पासून जालें न्हू भुरग्याचें भिरांत ना. पूण भुरगो दुयेंत पण तरी कितें भुरग्यां जावं जायत एक आवय बाबायक उणी जावपाक शकता भुरगो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी तुकाराम मराठे. MPDंतल्या कोळशा आड आवाज येता आसतनाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MPDच्या मुरिंग डॉल्फिन नंबर 2 आनी 3चेर 31 डिसेंबर मेरेन कोळसो हाताळूंक बावटो दाखयला. म्हयन्याक 2 बोटी आनी दर एक बोटी फाटल्यान 0.2 दशलक्ष मॅट्रिक टन
अशी एकूण 1.2 मिलियन मेट्रिक टन कोळसो हाताळणी कन्सेंट टू ऑपरेट कोळसो गोंयांत वापरपाचे अटीचेर खंय कन्सेंट. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटीच्या मुरिंग डॉल्फिन नंबर 2 आणि 3 31 डिसेंबर मेरेन कोळसो हाताळूंक मान्यताय दिल्या. कन्सेंट टू ऑपरेट दितना हवेतलें प्रदूषण नियंत्रणांत आनी मर्यादे भितर आसा हाची खंय खात्री मंडळान केल्या. दरेक बोटी फाटल्यान पुज्य 2 दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसो आनी म्हयन्यांतल्यान चडांत चड 2 बोटी अश्यो अटी घालून कन्सेंट टू ऑपरेट दिला. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर असो 3 म्हयन्यां पुरतोच हो कन्सेंट. गोंयच्या गोंयान कोळसो वापरूंक ही मान्यताय दिल्या म्हण बोर्डान स्पश्टीकरण दिलां. कोक आणि कोळशाची रस्त्यान हाडवर केल्यार चड प्रदूषण जावपाचें म्हण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचें कन्सेंट दितना रजाव. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कोविडाच्या परिस्थितींतल्यान अर्थवेवस्थेक नेट दिवंक केंद्रान आत्मनिर्भर रोजगार पॅकेज 3.0 लॉन्च केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाची धनत्रयोदशीचे आदले दिसा इन्फ्रा रोजगाराक चालना दिवंक 2,65,000 कोटीचे पॅकेजीची घोषणा. आरबीआय आणि सरकाराची मेळून 5 वर्सां खातीर 30 लाख कोटीची पॅकेज. अर्थवेवस्थेन परत नेट धरला म्हूण सरकाराचो दावो. Different things that we want to announce. You may want to refer to it as Atmanirbhar 3.0. This Prime Minister Rozgar Protsahan Yojana is something which all of you all already know. It exists. It was implemented up to 31/3/2019. It had covered all sectors beginning textiles, and then it is expected to run 3 years. It is running for 3 years. So even if somebody joined the scheme on 31/3/2019, they would be covered under that existing scheme for another, from then 3 years. It is still active. Up to today, there's about 8,300 crores which have been disbursed to the beneficiaries. The new scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. Credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive, and the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion. आदलो आमदार मंत्री जोकीचो पूत युरी आलेमावान गोवा फॉरवर्ड सोडलो. बेरेस्तारा ताणें राजिनाम्याचें पत्र व्हरून गोवा फॉरवर्डाचे ऑफिसांत दिलें. राजिनाम्याचें पत्र मेळटनाच गोवा फॉरवर्डान कुंकळ्येची पार्टीची ब्लॉक कमिटी बरखास्त केली. जोकी परत काँग्रेसींत वता म्हूण सुत्रां सांगतात. युरी 2018 कुंकळ्ये बसतान बसोवंक म्हूण गोवा फॉरवर्डात आयिल्लो. Today I have resigned from Goa Forward Party from their primary membership. Basically, it was my supporters and people's view that I should resign, and so I have resigned it today. My future course of action, I would take my supporters and my well-wishers into confidence and would announce it shortly. Today there are several issues faced by the people of Kunkolim and the people of Goa, and keeping in view all these sentiments of the people, I have taken this step, and shortly I would announce my next step. आयज युरी आलिमावान गोवा फॉरवर्ड हेंच्यान रेजिग्नेशन दिलां, तेंचेर तुमचें कितें? पळय आतां रेजिग्नेशन कोण येता कोण वता एका मनशा खातीर पक्ष हें जायना. पार्टी डजंट कम टू अ हॉल्ट एट वन पर्सन्स रेजिग्नेशन. तो आयलो तो गेलो, पूण ताणें जें म्हळां की पोस्ट, आनी ताका पोस्ट कांयच दिवं नाशिल्लो केन्ना. ही हॅड नो पोजिशन इन द पार्टी. ही वॉज जस्ट अ प्रायमरी मेंबर. So that's not a big thing. Primary members will come and go. When you are in power, more primary members will come.
पेडणेचो समाज वावुरपी प्रवीण आर्लेकाराची मगोत एंट्री. पेडणेचो लोक खंय सदांच मगो बरोबर रावला. मगो सदांच बहुजन समाज आणि गोयचे उदरगती खातीर वावुरला. मगोच्या चिन्नार जिखून येवन पार्टी बदलतल्यांक तांचो परिणाम दिसतलो म्हूण मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार आर्लेकाराच्या इंडक्शनाक उलयलो. ते निमतान पेडण्या मगोच्या कचेरेचें उक्तावण जालें. आमकां अशें दिसलें सगळ्यांक की असो मनीस असो लिडर आमकां पेडण्याक मतदारसंघान जाय जो बारीक समाजाक बारीक लोकांक मदत करतलो. म्हणून आमी अशें ठरयलें की बाबा आमचो प्रस्ताव एमजी पक्षा कडेन मांडया आनी तेंच्यांनी खरोच आयज तेका प्रवेश करून आमकां खरेंच गर्वाचें हें केल्लें आहा की तेका भितर घेतलेलो आहा आनी काम करपाक एक संदी दिल्ली आहा. सगळ्या पेडणेकारांचे आशीर्वाद मगो पक्षांत हांव प्रवेश करता. तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्यान आम्ही परत एकदा सिंह गर्जना करूया. पेडण्याचे हे मगो पक्षाचे गट आसा आणि सदांच आसतले. परत एकदा मगो पक्षाची संघटना पेडण्यामध्ये बांधावी आणि त्याचसाठी इथं आपण सगळे जमलेलो आहोत. पेडणे मतदारसंघ हा पूर्वीपासून म्हणजे जेव्हा गोवा 1961 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि पहिली निवडणूक 1963 मध्ये झाली त्या पेडणे तालुक्यामध्ये मगो शिवाय केव्हाच कोणीही निवडून आलं नाही. या पक्षान 17 वर्ष राज्य केले. त्यानंतर आमचे काही आमदार विघ्न संतोषी, हांव विघ्न संतोषीच म्हणटा कारण ते आज खंय लोकांनी भरभरून प्रेम दिलं, तांकां मत दिली, निवडून हाडली, मगो पक्ष सोडून गेले. त्यांचे बरें जालें, तांचे केन्नाच बरें जावचें ना. कारण हो जो पक्ष उबो केलो तो कार्यकर्त्यांनी उबो केलो, गरीब शेतकऱ्यान उबो केलो. आर्लेकाराक सुद्दां हांव सांगता बरें काम कर, लोक तुजे फाटल्यान रावतले. दिल्ली सरकार 200 युनिट मेरेन वीज फुकट दिवंक शकता जाल्यार गोंयांत कित्याक शक्य ना काय म्हूण आपाचो प्रश्न. 200 ते 400 युनिट मेरेन दिल्ली लोकांक 50% सबसिडी दितात. वीज पुरवण खंडीत जाल्यार कंपेन्सेशन. दिल्लीतूय वीज निर्मिती ना, तेय हेर राज्यांतल्यान घेतात. गोंय भाशेन केस, तांकां ते टॅरिफ कशे परवडटात ते खंय मंत्री काब्रालान दिल्ली वचून शिकचे. दिल्ली जल बोर्डाचो उपाध्यक्ष राघव चड्डाक गोंयचो वीज मंत्री निलेश काब्रालाची पॉवर टॅरिफा वयली भौशीक डिबेट चॅलेंज मान्य. 17 तारखेक तो गोंयांत पावता. केन्ना आनी खंय डिबेट घेवया तें खंय काब्रालान सांगचें. मजगतीं दिल्ली सरकार 200 युनिट मेरेन वीज फुकट दिवंक शकता जाल्यार गोंयांत कित्याक शक्य ना काय म्हूण गोंय आपाचो प्रश्न. 200 ते 400 युनिट मेरेन दिल्ली लोकांक 50% सबसिडी दितात. वीज पुरवण खंडीत जाल्यार खंय कंपेन्सेशन. तुम्ही पयशे म्हणटा की 200 युनिट पर्यंत तर आमची रेट सगळ्यांत कमी आसा. अरे बाबा 200 युनिट पर्यंत दिल्लीन आम आदमी पार्टी फुकट इलेक्ट्रिसिटी दिता. जेन्ना फुकट मेळटा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा आनी तुमी हांगा चार्ज करता, गोंयकार कितें पिशे हें समजुपाक तांकां शकना अशें दिसता तुमकां. 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी मेळटा. आमी तुमकां तें सांगता, ती येवन स्टडी करा. कसिनो खातीर तुमी 270 कोटी वेव करपाक सोदता, पूण गोंयकारांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुमकां दिवपाक जायना. दिल्लीन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. जर पावर कट जालो, अनएनाउन्स पावर कट जर जालो, अनशेड्यूल पावर कट जालो जाल्यार कस्टमराक कंपेन्सेशन दिवचें पडटा. हांगा आमी गोंयांत पळयत जाल्यार केन्नाय लायट वता, केन्नाय लायट येता. काब्राल बाबान त्याच्या कुशिकशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून मातशें पळोवचें. अनशेड्यूल अनएनाउन्स पावर कट जे जाता ताचे बद्दल तुमी कितें करता हें येवन शिका दिल्ली येवन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 5 म्हयन्या उपरांत पयलेच खेप गोंयांत कोविडान मरणाची एकूय केस रजिस्टर जाल्ली ना. बेरेस्तारा 12 नोव्हेंबराक मॉर्टेलिटी नील. कोरोनाच्या महामारीत आज मेरेन गोंयांत 656 डेथ केसी रजिस्टर जाल्यात. पहिली केस 22 जूनाक जाल्ली. सध्या गोंयांत 1728 एक्टीव कोविड केसी आसात. गोंयची रिकवरी रेट 94.77%. भौमा ग्रामपंचायतीच्या कागाडी उपरांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेर बुलडोजर चल्लो. भौम आडकोणा 14 स्क्रॅप यार्ड आशिल्ले. हाचे पयलीं 10 यार्डांचेर कारवाय जाल्ली.
आज डेमोलिशन स्क्वॉड हाडून 2 स्क्रॅप यार्डाचेर भोंवडायलो. पुलीस, मामलेदार, लायटीचे खाते, PWD आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांचे हजरेत ही कारवाई जाली. रायझिंग फोंडाच्या नावाखाला दोतोर केतन भाटीकारान रोबोटिक्स ह्या विशयाचेर खासा कॅम्प घडोवन हाडला. बेठेच मोबायलाचेर गेमी खेळच्या वाटेच्या बऱ्या गजालीक चालना दिवपी प्रकल्प भुरग्यांक दिवचे म्हूण केतन भाटीकार उलयला. SER सोल्युशनाचे जोड पालवान हो प्रकल्प मंगळारा 17 तारखेक सांजे 3 ते 6 भुरग्यां खातीर हो खासा कॅम्प आसतलो. And now he's in a position to understand himself better and decide the future for himself. Now this is one thing. Robotics being a part of STEM education, STEM being science, technology, engineering and maths. He's not only able to understand technical skills, but he's also able to build the cognitive skills. आम्ही आता हे किट जे आसा तो आज आम्ही ऑफिशियली किट तुमच्या फुड्यान एक ऑफिशियल इनॉग्रेशनचे लॉन्च करता. पण येता त्या 17 तारखेक आम्ही हो फ्री कॅम्प दवरतले एज ए डॉक्टर भाटीकर इनिशिएटीव. आणि आजपासून आम्ही तुमच्या मिडियमांतल्यान माध्यमांतल्यान हो सगळे गोंयभर फोंड्याभर आमी ही मेसेज पावयतले. त्याच प्रमाणे सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर, फेसबुकाचेर आमी आमचो एक फ्लायर हे आमी पोस्टर म्हणटा तो आमी सगळ्यांक धाडटले. हो सांजचो 17 तारखेक 3 ते 6 कॅम्प आसतलो. वी नीड टू सोशली हेल्प आवर स्टुडंट्स फ्रॉम फोंडा. एट दीस मोमेंट म्हाजे फोंड्या पुरती ताकद की कशें आमी 7 वर्साच्या 15 वर्साच्या भुरग्यांक जाता तितून तांची ब्रेन शार्प करपाक कसो प्रयत्न करतले ताच्या खातीर हो इनिशिएटीव सुनाया शिरोडकारान हाडला. कित्याक भुरगे कंटिन्युअसली मोबायलाचेर आसता आनी कितें आसता, गेम्सार आसता, युट्यूबार कितें पळयता, त्या पर्यंत आमी जाता तितलो तिजो फायदो घेवन हो वर्कशॉप भुरग्यां पर्यंत कशें पावोवंक शकता, भुरग्यांक कशें शिकोवंक शकता. कित्याक हो स्टेम किट ISLची गोंयची पेझा टीम, FC गोवान जर्मन लिगाची टीम, बुंदेसलिगा जायंट RB लिप्झिगा बरोबर 3 वर्सांची स्ट्रॅटर्जीक भागीदारी केल्या. उदेंत्या फुटबॉलरांक तयार करून वयर काडपाचे हे कबलातीचो फोकस. RB लिप्झिगा अकादमीचे कोच गोंयांत प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतले. FC गोवाय आपले कोच प्लेयरांक लिप्झिगा अकादमीत धाडून ट्रेनिंग आणि स्किल शिकतले. Football. It's called the beautiful game. Because no matter where you play, it puts a smile on your face. What if you could jump a bit higher? What if you could run a bit faster? And learn to think a bit smarter? What if you could shoot a bit better? And get to learn from the best? What if all your dreams come true? This is why FC Goa and RB Leipzig are partnering up to share our know-how and love for the game. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.